धर्मीक उगडास आमी करता. कुरीस आमकां आमच्या ओतमीक जैताची खुणा. जेजून खुर्सार मरून आमचे आनी देवा मदें पातकां वरवीं तुटलोलो संबोध शांतीच्या बांदपासान गोठ केले. जेजूचो कुरीस मनशाकुळाक शांती दिता. ही जेजून आमकां हाडल्या ते शांतीचे गवाय आमी जावंक आमकां आयच्या हे नवेन आपयता. खरी शांती आमकां एकामेकाक भोगसूंक आनी राग द्वेस आसा थंय भाव भयणीपणाचें नातें गोठ करूंक जोडूंक जाता म्हूण आयच्या देवाचें उतर आमकां उगडास करता. रागा वरवीं आमचे मदें वचतले बरे संबंद तुटूंक पावतात. आयच्या ह्या नोवेनान वांटो घेतना आमकां आमच्या रागाचेर जैत व्हरूंक आनी जंय राग दिवस वचता थंय आमी शांतीचे नातें बांदून हाडूंक कृपा आनी बळ मागुया. फ्रांसीस शावेराचे मोजतीन जेजून खुर्सार वारोयल्या रोगतान आमकां सगल्यांक धुवन काड म्हूण आनी आमकां हेच शांतीचे दूत कर म्हूण हे वेळार त्याच भोगसण्यांक आमी केल्ल्या चुकी खातीर बापा लागीं मागुया आनी सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो नांव उच्चारून सांगता. मना चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत बागयो सरांच आंकवार मारीक सगळ्या देवृतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विरोध करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पवेदार दिव आमची काकलूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. सोमिया काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सोमिया काकलूत कोर. प्रार्थुया. हे वेळार तुमच्यो गरजो ते सवे वेळार बागोत फ्रांसीस शावेराचे मोजतीन बापाक उबारात. किरबशी आमी मागता आमच्या धर्म प्रांतीक लौकीक सेवेच्या केंद्राचो वावर ओदगीक पोरगोटणेचो वावर सुफोड जावंक हेंय देसांव आमी मागता. प्रितीच्या बापा पडलेल्या मनशा कुडाक उबारूंक तुज्या पुताक जमनीतावन उबारचो आनी ताणी कुर्साचे व्हडवडे आनी हिणपण भोगचें म्हूण अगणीत जाणवायण आनी मोगान तुवें थारायलें. हो गूट ओळखून तुजो अप्रिमीत मोग आमी वाकणटाव. ह्या संवसारान आमकां कुर्सार मेल्ल्या जेजूताय दिसान दीस सोड म्हूण आनी ताच्या सांगाता तुजें सासणीक सूख भोगूंक उबारून व्हर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक. आमेन. लोककोंटीच्या पुस्तका वेलें वाचो. त्या दिसांनी इस्रायल पोरजा होर दोंगोर सोडून एदोमाच्या प्रांतांतल्यान वचना जावपाक रस्त्या वेल्यान सुफाच्या दोर्या वाटेन चलोवंक लागली. वाटेर लोकांक पुरो जालें. तीं देवाचेर आनी मोइशेसाचेर आड उलोवंक लागलीं. कित्याक म्हूण तुवें आमकां इजिप्तांतलीं भायर काडलीं? ह्या ओरोण्यान आमी मोरच्याक? हांगा उंडो ना, उदकूय ना, पोट बरो ना तसलें तूं आमकां जेवण दिताय ताची आमकां वीट आयली. तेन्ना देवान लोकां मदें उज्याचें सोरोप धाडलें. लोकांक चाबून तांणी इस्रायलान जायत्या जाणांचो
जीव काडलो. लोक मोइशेसाक सांगूंक आयलो, सोर्वेस्पोराचेर आनी तुजेर आड उलोवन आमी पातोक केलें. सोर्वेस्पोरान आमचे सोरशिल्ले हे सोरोप पयस करचे म्हूण तूं ताका आमचे खातीर विनोती कोर. मोइशेसान पोरचे खातीर विनोती केली आनी सोर्वेस्पोरान असो ताका जबाब दिलो, तूं एक उज्या सारको सोरोप कोर आनी तो एका खांब्यार उबारून दवर. कोणाक तर सोरोप चाबलो ताचेर नदर घातल्यार तो वाचतलो. म्हणटच मोइशेसान एक पितळेचो सोरोप केलो आनी एका खांब्यार उबारून दवरलो. आनी जोर तर कोणाक सोरोप चाबलो तो पितळीच्या सोरपाचेर नदर घालतलो आनी वाचतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. आयकोल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. सोर्वेस्पोरान केलां तें कधीच विसरूं न्हय. सगळीं म्हणुया, सोर्वेस्पोरान केलां तें कधीच विसरूं न्हय. म्हजो उपदेश चीत दिवन आयक म्हजे पोरचे. हांव सांगूंक वेतां ताका कान दी. ओपाऱ्यांनी खबर सांगता, पुर्विल्ले गूट तुमच्या दोळ्या मुखार उगडापे करता. जबाब. सोर्वेस्पोरान केलां तें कधीच विसरूं न्हय. तो तांकां मार घालतलो तेन्ना तीं ताका सोडूंक लागतलीं आनी काळजांत तावन ताचेशीं परततालीं. तेन्ना देव आपलें कोडप म्हूण, परमेश्वर देव आपलो तारोक म्हूण तांकां उगडास येतालो. जबाब. सोर्वेस्पोरान केलां तें कधीच विसरूं न्हय. पूण आपले व्हडे कोणवाडायेन ताचें पातोक ताणें भोगशिल्लें आनी तांकां सोडयलीं. आपलो राग परतून परतून दामून दवरलो. आपलो क्रोध ताचेर चडूंक दिलो ना. जबाब. सोर्वेस्पोरान केलां तें कधीच विसरूं न्हय. पूण तोंडा पुरतें मात तें ताचें उलोवप. ताच्या ओठांचीं उतरां फोटकिरीं. ताका दिल्लें उतर काळजांत तीं सांबाळी नासलीं. ताचे लागीं केल्ल्या कोराराक विस्वाशी ना जालीं. जबाब. सोर्वेस्पोरान केलां तें कधीच विसरूं न्हय. शिव वर्तमानाक सगळीं उबी रावुया. सोम्या जेजू क्रिस्ता नोमान वंदोन मोहिमा स्तुती दिनवास तुका. तुज्या कुर्सा वरवीं संवसाराची तुवें दोयेन सोडवण केली. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसू. Złowa pormorin Jezu Chrystacie, शुभ वर्तमान. जेसून निकोदेमाक म्हणलें, स्वर्गार तावन देंवलोल्या आनी स्वर्गार रावतल्या मनशाच्या पुता बगर कोणूच स्वर्गार चडूंक ना. जसो मोइजेसान वरोण्यांत सोरोप उबारलो तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचे विस्वास थेवतल्यांक समेस्तांक सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय. सासणाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलोय. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर फॉर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण करचे खातीर देवान पुताक संवसारांत धाडलो.
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे भाव भयणीनो 1888 या वर्साक आल्फ्रेड ह्या नांवान मरणाचो वेपार धंदेकार मेलो म्हूण द मर्चंट ऑफ डेथ इज डेड अशें म्हूण पेपराचेर वर्तमान पेपराचेर आयलें फ्रांसाच्या गांवांत आनी चुकीन हेंच पत्र आल्फ्रेडाच्या हातान पडलें कित्याक आल्फ्रेड मरूंक नासलो आल्फ्रेडाचो भाव लुदवीक म्हणटा तो मेल्लो ह्या आल्फ्रेडान एक व्हडली सोद केल्ली डिस्कवर केल्ली डायनमायट आमी म्हणटा तो आनी हो डायनमायट वापरूंक ताणें बऱ्या वस्तूंक वापरलेलो सोद केल्ली पूण हो डायनमायट घेवन जायत्यांनी दुसरो ताचो दुरुपयोग केलो आनी संवसाराचें निसंडण करीत गेले त्या पासत फ्रांसाच्या गांवांत जेन्ना तो मेलो म्हूण आयकलो तेन्ना तांणी ताचें नांव संवसाराक प्रकाशलें मर्चंट ऑफ डेथ इज डेड मरणाचो वेपार धंदेकार मेलो म्हूण हें आल्फ्रेडाक जेन्ना ताच्या हातान पडलें तेन्ना तो दुखी जालो थोटाकलो आपलो मन नांवपलान लोक आपल्याक कितें म्हूण पाचारतलो हें चिंतून खंय एके भाशेन आपल्याचे जिविताची नियाळ करून ताणें ज्या डायनामायटाची सोद केल्ली आतां ह्याच आल्फ्रेडान संवसाराकूय आपली एकठांयली सगली गिरेस्तकाय शांती हाडटल्याक भेटयली एक पुरस्कार दवरलो जो कोण शांती हाडटलो ताका हो पुरस्कार दिवंक आनी त्या घडयेतावन जो आल्फ्रेड द मर्चंट ऑफ डेथ म्हणलेलो तो जालो आल्फ्रेड नोबल प्रायज ह्या मनशाक आज पासून आमी वळखता कित्याक जो ह्या संवसारान शांती खातीर वावुरता त्या मनशाक हो नोबल प्रायज फावो करतात बाबनो पयल्या वाचपान लोक घंटीच्या अनउपकारी जालोल्या आपले पोरजेक गुणगुणतले आपले पोरजेक देव जालो शांतीचो कुंवर दर घडयेक जेन्ना इस्रायल पोरजा देवाचेर एके भाशेन पयस वेताली देवा कडल्यान पयस वेताली तितलेय पावटी देव शांती घेवन आपले पोरजेक बक्षिता कित्याक देव आपले पोरजेचो मोग करतालो आनी एक शांती हाडून देव आपले पोरजेक परतून परतून आपल्या मोगान एकवटायलो शिव वर्तमानान आयज जुवांव उगडास करता ह्याच शांतीच्या कुंवराची जेजू कुर्सार मरून ताणें आपले पोरजेक हो मोगाचो नवो हावेस दिलो सगळ्या रागांतल्या द्वेसांतली काडून जेजून कुर्सार मरून आमकां आपल्या मनशा कुडाक आपल्या मोगान ताणें वाचली एक मोग दिलो ह्या कुर्सार आपल्या पवित्र रोगता वरवीं आमकां धुवन काडली आमकां बक्षली आमकां शांतीची मोगाची हातयारां ताणें केली ह्या कुर्सार रावन आज ही गजाल बागून जुवांव आमकां सांगून म्हणटा आमी दोरेकल्यान जेजू भाशेन ह्या कुर्साची देख घेवन आमी आमच्या जिवितान राग द्वेष सोडून अनुपकारपण सोडून वायट सोडून गर्व सोडून आमी दोरेकल्यांनी शांतीची हातयारां हाडटलीं शांती हाडटलीं हातयारां जावंक आयज आमकां हो सेवादोर उगडास करता भावनो ह्या संवसारान आयज आमी असलो राग द्वेष पळयता आयज ह्या संवसारान असले अनुपकार आमी पळयता आयज ह्या संवसारान अगदी करून आमच्या अंतरराष्ट्रीय मोळार राष्ट्राच्या मोळार आमच्या देशान आमच्या गांवांनी आयज जायतीं झुजां राग आमी पळयला आयज आनी हें सगळें कित्याक घडटा कित्याक वेगळोचाराक लागून आपलेपणाक लागून आयज विंगासाक लागून रागाक लागून गौरवाक लागून आयज हें सगळें वायट जायत वेता असलीं कुपां आयज रागाची द्वेसाची कुपां वाडत वेतात ही कुपां आमी नपयत करची गरज आसा आनी ही कुपां नपयत करपाक आयज जेजू आमकां बळ दिता आयज जेजू आमकां एक बरो मोदेस्ती आमकां दवरता एक बरो नामणो आमकां दवरता आनी तो म्हणल्यार बागोन फ्रांसीस शावेर आपुणूय व्हडली नामना जोडूंक सोदतालो व्हडले एवॉर्ड पुरस्कार जोडूंक सोदतालो फामाद जावंक सोदतालो ताका एके भाशेन इगो आसलो ताका बरो एटिट्यूड आसलो व्हडले एके भाशेन नामना जोडून संवसार तो जोडूंक सोदतालो आनी तेन्ना बागून इनास वयला ताच्या जिवितान भितर सरून एक शांतीची एके भाशेन ताची पिलां ताच्या जिवितान उत्पन्न करता आनी म्हणटा
फ्रांसीस कसलो फायदो, व्हडली तूं नामना जोडटलोय, व्हडलो संवसार जोडटलोय, पूण तुजो आत्मो तूं इबाडलो जाल्यार. आनी हे नियाडून बागून फ्रांसीस शावेर बाबनो आपले जिवीत बदलून एक कुपां पयस काडून एक नव्या कुपांनी तो भितर सरता. मोगाची कुपां, शांती हाडटली कुपांनी भितर सरून आमच्या देशान येवन आमकां शांती कितें तो आमकां शिकयता. बाबनो बागून फ्रांसीस शावेर आमकां दुरेकल्याक ह्या शांतीची देख, बोगसण्याची देख. बाबून आयज हे बोगसणे आमच्या अंतरराष्ट्रीय मोडार, असले बोगसण्याची कुपां राष्ट्राच्या मोडार आमच्या गांवांत देशान येतली जाल्यार पयले सुवातेर आमच्या कुटुंबांनी ही कुपां पयस वचूंक जाय. रागाची कुपां पयस वचूंक जाय, द्वेसाची कुपां, गोरवान बोलली कुपां, एकामेकाक आमी वायटान दुस्मानकायेची जेयतली कुपां, रागान जेयतली कुपां, गोरवान जेयतली कुपां पयस वेतली. जेन्ना आमच्या कुटुंबांनी आमी पयली स्वाद देवाक दितले जाल्यार बागून फ्रांसीस शावेरा भशेन आमी उक्त्या काळजान देवाच्या अनुभवान वांटली जाल्यार पयले सुवातेर एका घोवा आनी बायले मदें असली रागाची द्वेसाची कुपां पयस आसूंक गरजेची. एका भुरग्या आनी आवय बापाय मदें समजिकायेची कुपां उत्पन्न जावंक गरजेची. सोजमून घेवंक एकामेकाक मानून घेवंक एकामेकाक आदार सहकार दिवंक. एका भाव आनी भयणी मदें शांतीची कुपां उत्पन्न जावंक गरजेची. एका शेजाऱ्या आनी शेजाऱ्या मदें एका समुदायान शांतीची कुपां उत्पन्न जावंक गरजेची. एका पवित्र सभेन याज्ञिका मदें लौकिका मदें ही शांतीची कुपां उत्पन्न जावंक गरजेची. दर संस्था मदें वेगवेगळ्या संस्था मदें लौकीक वावर करता थंय ही शांतीची कुपां उत्पन्न जावंक जाय. आनी सगळी रागाची गोरवान बोलली, आपुणूच बरो, आपुणूच करता तें सारकें, म्हजी चिंतना सारकीं, हांव करता तें सारकें, आय एम द बॉस, हांव वडील, हांव पदवेदार, ही कुपां काडून वचूंक गरजेची. ही कुपां जर कुटुंबान समुदायान फिरगोजेन समाजान वाडटा तेन्ना ही कुपांचो एके भाशेन डायनमायट वाडत वेता आनी संस्कृताय मरणाची वाडत वेता. आयज हे आमी वर्तमान पेपराची वाचीत आसा कितलो द्वेष रागाचो वाडत वेता राष्ट्रा मदें, धर्मा मदें, जाती काती मदें, समुदाया मदें, फामिली मदें, घोव बायले मदें वाडत वेता. भावनो हे आमी सोपोवंक गरजेचें. बागून फ्रांसीस शावेर आमकां एक देख जाल्यार आमी ताच्या भावार्थान वाडल्या जाल्यार ही कुपां पयस करून मोगाची कुपां उत्पन्न करूंक गरजेची. शांती हाडटली, मोगान जेयतली, एकामेकाक सजमून जेयतली, एकामेकाक आदार करतली, एकामेकाक सहकार दितली, सहभागेलीपणान वाडटली. असली कुपां उत्पन्न जावं आयचे मिसान बागून फ्रांसीस शावेरा फुडें घालून बापाची कृपा आमकां मागुया. आनी आमी दर एकली न्हय दुस्मानकाय वाडयतली, न्हय वायट करतली, पूण शांती हाडटली, मोग वाडयतली, एकामेकाक बक्षितली. असली कुपां उत्पन्न केली जाल्यार आमचो भावार्थ अदीक वाडटलो. आनी बागून फ्रांसीस शावेराचो भावार्थ जो ताणें आमकां वर्सां काळ दिल्लो ह्या भावार्थाची अदीक परगोटणी जावंक आमकां एके भाशेन बोड आनी स्फूर्ती मेळटली. ह्याच कृपेन ह्याच देण्यानी आमकां वाडय म्हूण आमी ह्या मिसान मागुया. सगळ्यो उबी रावुया आनी ह्याच भावार्थान विस्वासान बरोवन आमची मागणी बापाक आमी उबारुया. म्हजें सवें तुमकां शांती मेळचे खातीर हांव तुमचे कडेन ह्यो वस्तू उलयलां. संवसारांत तुमकां कोंत आसतलीच, पूण काळजीदार जायात. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी शांती खातीर काळजीदारपणान वावरूंक तांकां पवित्र आत्म्याचें बळ आनी कृपा फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका.
शांती करतात ती सुभागी. देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो. आमचो देश कारभार चलयतल्यांनी आमच्या देशाच्या नागरिकांक स्वतान आनी नितीन कसलोच वेगळोचार करिनासतना चलोवंक बारी वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. एकूच कूड घडोवन क्रिस्त दिता ती शांती भोगूंक देवान तुमकां आपयल्यांत. तर ही शांती दोळ्या मुखार दवरून तुमचें जिवीत चलोयात आनी देवाक सदां दिनवाशीत रावात. आमी सगल्यांनी एकामेकाच्या एकवटान जियेवन सदांच आमच्या पेल्याचो मोग करून शांतीची आतयारां जावंक आमकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. शांती तुमकां दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. संवसार दिता तशी हांव ती तुमकां दिना. ही जेजूची उतरां मनान दवरून आमी सदांच आमचें जिवीत जेजूच्या जिविताचेर तिरावंक आनी ताच्या उतरां प्रमाणें जियेवन राग द्वेष पयस करून आमच्या घराबे शांतीची मंदिरां करूंक वावरूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. बापा मोगाडा सगलो वेगळोचार पयस करूंक राग द्वेष पयस करूंक बागून फ्रांसीस शावेराचे मोजोरीन कुर्सार मेळ्ळोली शांती घेवन असले शांतीचे दूत जावंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. म्हज्या अपुरबायच्या भयणी भावने म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पविदार देव बापाक मानतात असले जामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतले मोहिमेन आमच्या नाकी पवित्र सभेच्या गांवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या बापाक कुर्सार आपणाचें बलिदान करून जेजून सगळ्या मनशा कुडाक पातकाचें बोगसोडें जोडून घेतलें. हेंच बलिदान आतां आमच्या हातांतलें मानून घेवन सर पातकांतलीं सगळ्या रागांतलीं दुयेंसांतलीं आमकां नितळ कर आनी शांतीचें दूत जावंक व्हडे पवित्रतायेक आमकां उबारून व्हर. हे विस्वासान आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पविदारांनी सासणाच्या देवा जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं मनशाकुडाची सोडवण कुर्साच्या रुखार करूंक तुवें थारायलें. रुखान तावन मरण उपजोलें. रुखा तावन जिवीत उपजोचें. रुखा वरवीं देंवचार जोयतीवोत जाल्लो. रुखा वरवीं ताचो भस्म जावचो ही तुजी मोगाची येवजण. देखून कुर्सार जोयतीवोन जाल्ल्या जेजू उदेशी
देवदूत आनी स्वर्गीचो सगळो दोलबार तुजी तोर मोहिमा वाखणटात. तांची सांगाती आमचे ताळे मेळोवन निरोंतोरी आमी तुजी सुदी गायता. बापा खरोच पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपले हेच कोशेन कोस मरून सोसूंक वेचे याती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन पासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडले. ओह तुम्ही सोमेस घेयात आनी कायात हे मोचे कूड तुमचे पासत समोर पोची. ते हेच पोरी जेवण जातोच ताणे कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडली. तुम्ही सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नव्यानी सासणी कराराचे हे रोगोत पातकाचे ही बोगसणे मिरच्यान तुमचे हे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारोतोले हे मोच्या उगडासा कोरा. Bavartaco gut porgotuja. Sumia Jesu, tuce moronami somorom tau. Sumia Jesu, tuce puno জীবন পন porgotau. Sumia Jesu, tuce enia. बापा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतेपणी उडास करता. जिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाजता. जेजूची कूड आनी रोगो शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सुरेश्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सोबेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आणि सीमा आमच्या आधारी बिशपाक आणि सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरमसो दुरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां दिसता गुतीन मेल्ल्या समेस्ताक तुजें पुरसडीत मुखमोळ पळोवंक फावो कर.
आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवंकार मरये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवान छुजे ती स्वभाव निस्कळपती, भाग्यवान धर्मदूता आणि सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्ता बराबर सासणांच्या सुखान आमकां वांटू दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच शेजू वरवीं त्याच शेजू सांगाता त्याच शेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्व नोनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. बाबनो फ्रांसीस शावेराचे मोजतीन आमी सगळो राग द्वेष सगळो वेगळो साद नपयत करूंक मोगाची शांतीची बोगसण्याची कपां उत्पन्न करूंक असली आमकां हातयारां कर म्हूण सगळीं भावार्थान विश्वासाने वेडार बापा लागीं मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव. तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सोबस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशेन वत्रेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतेन सोर पातकांनी सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुझी सासणाच्या सासना. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दवरूंक म्हणली तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता, आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणी तिका शांती दी आनी तूं सगळ्या एकवटान सांबाळ. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. सोमियेच्या शांतीताचो मोग ताची कृपा सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. कुशालकायेन हास्य तोंडान आमी एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. हेच ती देवाची शेळी, होच तो शांतीचो कोर जाणें कुरसावतना आमकां बोगशिली, आमकां बापाच्या वेंगेन एकठायली. सगळो वेगळोचार सोडून सगळो राग द्वेष सोडून जेजून आमचो मोग केलो, आमकां काळोखांतली उजवाडांत हाडली. होच तो शांतीचो कोर आमच्या काळजांनी येता. ह्याच त्या जेजू घेवंक आयली, शांतीक वेंगूंक आयली ती सगळी भावार्थी आमी सुभागी. कॅथोलिक धर्मान जाणी बाप्तिस्माचो संस्कार घेतला. फकत तांणीच कोमयाव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमयाव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Holy Catholic Church may kindly come forward to both sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कॅथलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यांनीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए.
मोगाच्या आपट्या आमची लासून काळजा तुझ्या मोगाच्या उजा तुझ्या मोगाच्या उजा सोयाक विसोलता तोय आमी प्रीती भोगू सोयो मान करता तोय आमी माफी करू जेसू मोगाच्या आपट्या आमची लासून काळजा तुझ्या मोगाच्या उजा तुझ्या मोगाच्या उजा सोय सोगळी पेटता तोय आमी शांती हाडू सोय चूक फोडकोसता तोय आमी निसोची प्राण जेसू मोगाच्या आपट्या आमची लासून काळजा तुझ्या मोगाच्या उजा तुझ्या मोगाच्या उजा सोय तूं बावरितलो तोय आमी वावाडी राव सोय विस्वास भोगला तोय आमी विस्वास घेतो जेसू मोगाच्या आपट्या आमची लासून काळजा तुझ्या मोगाच्या उजा तुझ्या मोगाच्या उजा सोय कोण दूख पडल्या तोय आमी संतोष वाडू सोय काळोख पडला तोय आमी उजवाड वागू जेसू मोगाच्या आपट्या आमची लासून काळजा तुझ्या मोगाच्या उजा तुझ्या मोगाच्या उजा जेसू मोगाच्या आपट्या आमची लासून काळजा तुझ्या मोगाच्या उजा तुझ्या मोगाच्या उजा सोय राग विसोलता तोय आमी प्रीती भोगू सोयो मान करता तोय आमी माफी करू जेसू मोगाच्या आपट्या आमची लासून काळजा तुझ्या मोगाच्या उजा तुझ्या मोगाच्या उजा जेजू आमच्या काळजांत आयला आनी आपले कृपेन तो आमकां भरता तर ह्या वेळार आमचे दोळे धांपुया आनी योगेपणांतल्यान ताका आमी वाचुया.
प्रार्थुया. सोम्या जेजू क्रिस्ता कुर्सार उमगोळटल्या तुवें बापाक भेटवलेल्या तुज्या पुताच्या पवित्र कुडी रोगतान तुवें आमकां पोसलें. तुज्या कुर्सांत हांव उपजतल्या दैवीक जिवान तुवें आमकां आज भरल्यान. तशेंच कुर्सा वरवीं वैभवी पुनर्जिवनपणांक तुज्या सांगात आमकां पावय म्हूण आमी तुजे लागीं खालतीकायेन मागतना बागून फ्रांसीस शावेराचे मजतीन शांतीची हातयारां आमकां कर. तुजो जी येता राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. बसूया. आयची मिसाची भेट समोरंगल्या पाद्री जॉर्ज फर्नांडीस ताक्या आनी सह बलिदानांत वांटो घेतल्यांक आमचे दिनवास. तशेंच गायन पंगडाक आमचे दिनवास. सान फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकांच्या दाखणेच्या दिसांनी तशेंच नोवेनाच्या दिसांनी दिसपट्ट्या मिसांचो वेळ हे परी सकाळीं 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11 आनी सांजे 3:30, 5 आनी इंग्लीश मीस जातले 6:15. कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार तुमचे दावे वाटेन पांडाल घातलेलें आसा थंय वचून तें करूं येता. कुमसाराचो वेळ सकाळीं 5:30 ते 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळीं 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. फाल्यां इंटर रिलिजियस मीट जातली सकाळीं 9:45 वरांचेर. म्हणटोच चोत्रायदोरची फाल्यांच्या दिसा 9:45 आनी 11 वरांचें मीस आसचें ना पूण 12:15 मीस आसतलें. इंटर रिलिजियस मीट हातूंत वांटो घेवंक तुमकां सगल्यांक आमंत्रण आसा. तशेंच आमच्या पिडेस्त आनी दिव्यांग पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी बाबा भयणां खातीर मीस आसतलें सांजे 3:30 वरांचेर. नोव्हेंबराचे 29 29 3:30 मीस भेटयतात यूथ, YCS आनी YSM. उबी रावात. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. शांतीचे हातयारां जावंक बागोन फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भावार्थान जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवान फ्रांसीस शावेराक मागणे आमी बाराबार म्हणया. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतलें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देणा खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचें ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्मा सवे बापाक वाकणटा. आमेन.